क्रिस्तियानाचो काळ आमच्या सगळ्या वेळार आमचें जिवीत उजवाडीत आनी जळटें दवरूंक उलो कोत्ता, तर भक्तीन आनी पवित्रतायेन वाडोवंक गरजेचें. आमच्यो भावार्थाच्यो पोंट्यो पेटलोल्यो दवरूंक गरज. हे भाशेन जेजूक भेटचें आनी अणभवचें देणे आमकां फावो जातलें. पयल्या वाचपान देव आपूण इस्रायल पोरचेचो पवित्र सोडवणार म्हूण परगट कोत्ता जाल्यार इस्रायल पोरचेन ताचें उतर आयकुचें आनी तें वेव्हारांत घालचें गरज. हे पोरी तांच्या जिवितांत देवाची भरपूर शांती उत्पन्न जातली. मातेव आपल्या लोकांक शुभ वर्तमानांत भाग्योन मातेव आपल्या लोकांक जुदेवांक शिटकायता म्हणून ती की तांणी देवान जेजू उदेशी बऱ्यो कोरण्यो केल्यो त्यो नाकारल्यो आनी आपल्या काळजा मनाची दारां बंद केली. देवाची जाणवाय मनशाच्या रुपान आयली ती तांणी नाकारली आनी आपल्याच पिशेपणान जिवंक तांकां बरें दिसलें. देवाची जाणवाय जावन आसा देवाचो उजवाडान चलता तो शाणो, काळोखांत चलता तो पिसो. जेजूक नाकारता तो ताचे सोडवणेचो पुट्टो न्हय. उजवाडान जिवन देवाच्या पुताक आनी सासणाच्या उजवाडाक आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक आमकां फावो जोत म्हूण बापा लागीं मागुया. देवा आमच्या सांगाता सदांच आसा. ताचें नांव जो आसा तो हांव. ताचें जिवें आसणें आमच्या कुटुंबांनी भोव करून आमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वरवीं अणभवुया. आमचे दूख पिडा येता तेन्ना भावार्थान ताका उलो मारुया. भावार्थान उलो मारतल्यांक देव केन्नाच परो घालिना. संवसारांत जियेतना संवसारी वस्तूंचो प्रभाव आमचेर जाताच. घडयेक आमकां दिसत की ह्यो वस्तू आमकां वायटाक पावच्यो नात, पूण जायते फावटी ह्यो संवसारी वस्तू आमकां देवा सरशिली पयस पयस व्हरता आनी दुसऱ्या आमच्या भावा भयणीक आमी वायट देख जावंक पावतात. देखीक आमचे समारंभ सेलिब्रेशन्स पळोवया. जायते फावटी आमचे समारंभ आमचे गर्व दाखोळ करिनात काय? गरीब आनी ल्हान भावा भयणीक आमी वायट देख दिनात काय? नसोनेची पावलां मारूंक देवाक आमकां सोयीक दिता. दुसऱ्यांक बोटां दाखोवचे सुवातेर आमी आमच्याच जिविताचेर नदर मारून आमच्या जिवितांत आसलेल्या वायट पयसावंक फावो. आमी तर खरेंच आमचें जिवीत बदलना जाल्यार आमच्या जिवितांत फळां दिसून येतलीं. जिवितांत समजिकाय, दया, निस्वार्थीपण, बोगसणें, दुसऱ्यांचें बरें चिंतप, सोंसणीकाय आदी. देव आमच्या जिवितांतलीं फळां घेवंक सोंसणीकायेन रावता, आमकां जायते सोयेक दिता. तर हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना उजवाडाच्यो कोरण्यो आदारून जेजूचो उजवाड सगळ्याक शिंपडावंक आमकां आदार मागुया.